नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पांवड्या वेल्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी भारतीय वेंचणूक आयोगान आयज जारी केल्या। ह्या पांवड्यात 6 राज्य आनी 1 केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 57 सुवातां खातीर 25 मे दिसा मतदान जावपाचें आसा। उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख 6 मे आसतली। अर्जांची छाननी 7 मे दिसा आनी उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत 9 मे मेरेन आसतली। मतदान 25 मे दिसा जातलें। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक आतां नेट येवंक लागला। 7 मे दिसा जावपी 3ऱ्या पांवड्यावेलो वेंचणूक प्रचार आतां तेंगशेक पावला। ह्या प्रचार मोहिमेंत वेगवेगळ्या पक्षाचे फुडारी नेटान वावुरतात। काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांणी काल ओडिसांतल्या केंद्रपाड़ा हांगा आयोजीत केल्ल्या प्रचार सभेक संबोधीत केले। भारतीय जनता पक्ष लोकशाहीचे अवमूल्यन करता असो आरोप काँग्रेस फुडारी अभिषेक मनु सिंघवी हांणी काल अहमदाबादात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलो। महाविकास आघाडीचे उमेदवार निलेश लंके हांच्या प्रचारा खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हांणी शेवगांव हांगा प्रचार सभेक संबोधीत केले। केंद्र सरकार कांद्याची निर्यात आडावन धरल्या, ताका लागून कांदो उत्पादक आनी शेतकार हांचे आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचो आरोप तांणी केलो। कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना उभाठा गटाचे फुडारी आदित्य ठाकरे हांणी प्रचार सभेत वांटो घेतलो। महाराष्ट्रांत महाविकास आघाडीक मतदारांचो बरो तेंको मेळटा अशें तांणी सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पांवड्या वेल्या महायुतीच्या उमेदवारां खातीर भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आनी फाल्यां महाराष्ट्राच्या भोंवडेर आसात। आयज तांणी सोलापूर मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या सभेक संबोधीत केले। 10 वर्षों में हमने सच्चे सामाजिक न्याय पर अभूतपूर्व बल दिया है। और मैंने एक बार कहा था सोलापुर में, मेरे यहां अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उसमें हमारे पद्मशाली समाज के लोग बहुत थे। और कोई हफ्ता मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया होगा कि मुझे किसी न किसी पद्मशाली परिवार ने भोजन न कराया। और एक प्रकार से मैं उनका नमक खा करके बड़ा हुआ हूं। और आज मैं जो गरीबों की सेवा कर रहा हूं ना, मैं उनका कर्ज चुका रहा। आपल्या महाराष्ट्र भोंवडेर सोलापूर सभे उपरांत कराड आनी पुणे जाल्यार फाल्यां म्हाळशिरस, धाराशिव आनी लातूर मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभांनी प्रधानमंत्री मार्गदर्शन करतले। लोकसभा वेंचणूक प्रचाराक आतां नेट आयला। भाजपाचे स्टार प्रचारक आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी बिहारांतल्या झेंझरपूर मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेक संबोधीत केले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक सुरक्षीत आनी समृद्ध केल्ल्याचें तांणी सांगलें। कलम 370 काडून उडोवन जम्मू काश्मीराक स्वतंत्र केल्ल्याचें लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। इंडिया आघाडी सत्तेर आयल्यार दर वर्सा एक प्रधानमंत्री देशाक मेळटलो हें मतीन दवरून मतदान करूंक जाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशान सगळ्याच मळार उदरगत केल्ल्याचें शाह हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था 1-1 साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। 1 साल शरद पवार जी बनेंगे, 1 साल लालू जी बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या गोंय भेटेन केल्ल्या उलोवपाचेर इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी खर उतरांनी नाखुशी उक्तायल्या।
गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर, एनसीपीचे प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलिप डिसूजा आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे महासचिव दुर्गादास कामत हांणी जोड पत्रकार परिशदेन प्रधानमंत्र्यांनी म्हादय प्रश्न, खण व्यवसाय, हर घर जल, बेरोजगारी, कोळशापासून उप्राशिल्ले वायू प्रदूषण ह्या सारकिल्ल्या महत्वाच्या गजालींचेर कांयच उजवाड घालूंक ना अशें सांगलें। कौठणकर हांणी हे विशीं अदीक स्पश्टीकरण केलें। काल नरेंद्र मोदी आपल्या स्पीचीन म्हाका दिसता 5 मुद्द्यांचेर उलयल्लो। तातूंत एक SC, ST, OBC म्हाका दिसता ST समाजाक तांच्यांनी OBC रिजर्वेशनाचेर कंप्लीटली फटयले। आज करता फाल्यां करता, आज करता फाल्यां करता म्हणून इलेक्शन जावन गेले। सरकार युवा की सरकार, अरे युवाचे जॉबाचे बद्दल उलय। हांवें तुमकां आतां एक्सप्लेन केला अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा, ताचेर तो एक शब्द उलयना। युवा की सरकार म्हणटा, कसली सरकार? महिला को सुविधा म्हणटा तो 3 गॅस सिलिंडर प्रॉमिस केल्ले 2022 असेंब्ली इलेक्शना पयलीं बीजेपीन दिले। हो प्रश्न नरेंद्र मोदीन प्रमोद सावंताक विचारपाक जाय आसलो। हो प्रश्न आज प्रत्येक गोंयची महिला बीजेपीच्या कार्यकर्ते जे तुमच्या दारान मतां मागूंक येतले तांकां विचारतले आनी विचारपाची गरज आसा। कसली महिला को सुविधा? 3 सिलिंडर दिता म्हणलेले, फुकट दिले, 2 वर्सां जावन गेली, अजून दिना। इंडिया अलायन्साच्या वतीन फोंड्यां खासा पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें। काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे दुर्गादास कामत, आम आदमी पक्षाचे सुरेल तेवे हजर आशिल्ले। फाल्यां 30 एप्रिल दिसा इंडिया अलायन्साची भौशीक सभा आयोजीत केल्या, ताका पक्षाचे वडील फुडारी हजर रावतले अशी माहिती ह्या वेळार राजेश वेरेकार हांणी दिली। आज हांगा आमी इंडिया अलायन्स हाची ताकद आज तुमकां दिसून येता की फोंड्या जेन्ना सुद्दां प्रचाराची सुरवात जाल्ली कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याच्या निमतान, तेन्नाच्यान आमी सगळे इंडिया अलायन्साचे जितके मेंबर्स आसा हे एकठांय आसा। त्यानंतर प्रचार जालो धरेश्वरा कडल्यान कॅप्टन विरियाटो, वेरियस वेगवेगळ्या भागांनी शॉपवाल्यांक हांकां तांकां लोकांची वेगवेगळे घटक जे आसा त्या घटकां बरोबर संवाद साधलो आनी तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो। आणि त्याचबरोबर आम्ही कार्यकर्त्यांची एक फळी आज घरोघरी भेट दिता। तांकां जे राहुल गांधीचे न्यायपत्र हे तो मॅनिफेस्टो आसा, हो मॅनिफेस्टो आमी घरा घरा पर्यंत मतदारां पर्यंत पावोवपाचो आमचो यत्न चल्ला। काँग्रेसचे दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार विरियाटो फर्नांडीस हांणी भारतीय संविधानाविशीं केल्लें वक्तव्य म्हळ्यार घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर हांचो अपमान आसा अशें आदले मंत्री मनोहर आजगांवकर हांणी म्हळां। भारतीय संविधानाविशीं कॅप्टन विरियाटो हांणी केल्ल्या विधानाचेर आपूण हरकत घेता अशें तांणी म्हळें। गोंया भितर बीजेपी 100% हे दोन्ही सीट निवडून येतात, सावथाचो आणि नॉर्थाचो हेच्या बद्दल डाऊट ना। काही राजकारणी हे पॉलिटिकल मॅटर घेऊन, राजकारण मॅटर घेऊन, अफवाचे मॅटर घेऊन जे पॉलिटिक्सान जी भाषा चल्ल्या ती बरोबर आपल्या फायद्या खातीर, आपल्याक कसो स्कोप मेळटलो, आपल्याक कसो फायदो मेळटलो आणि आपण कसो निवडून येतलो या दृष्टिकोनान चल्लेलो। आज जे मनीस आसात घटना म्हणटा ती किती ती खबर ना, जे संविधान जे आसा आमचे भारताचे ते खबर ना सारखे। हांव काय तेजे भितरलो तज्ञ न्ही, पण या संविधाना खातीर, या घटने खातीर जी माथ्यार मारल्या म्हणटा तो व्हडलो इन्सल्ट, हो कोणाचो इन्सल्ट? घटनेचो इन्सल्ट न्ही, हो इन्सल्ट बाबासाहेब आंबेडकराचो। ताळगांव पंचायतीच्या काल जाल्ल्या वेंचणुकेची मतमेजणी आयज जाली। 11 प्रभागांतले 4 वांगडी बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या कारणान 7 सुवातांचेर काल मतदान जाल्ले। पणजेंतल्या बालभवन सभाघरांत आयज मतमेजणी उपरांत पणजेचे आमदार अतनासियो मोन्सेरात आनी ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खालच्या तालिगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंट ह्या आघाडेन 11 मदल्यो 11 सुवाती मेळोवन आपलें वस्तादपण कायम राखलां। वेंचून आयिल्ल्या मदीं प्रभाग क्रमांक 1 सिद्धी केरकर बिनविरोध, प्रभाग 2 आग्नेल डिकुन्हा, प्रभाग 3 हेलन परेरा, प्रभाग 4 रतिका गांवस, प्रभाग 5 उशांत काणकोणकर, प्रभाग 6 बिनविरोध एस्टेला डिसोजा, प्रभाग 7 जानू रोजारियो, प्रभाग 8 मारिया फर्नांडीस, प्रभाग 9 संजना देवकर, प्रभाग 10 बिनविरोध सागर बांदेकर आणि प्रभाग 11 बिनविरोध सिडनी बरेटो। मतमेजणी उपरांत आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली।
and like I said before, we always knew we were going to make a clean sweep, and it's not only because of us, but it is all my punch members. They were there the last term. Okay, it is because of them that we have also won. Plus, the people of Talegaon are always having faith in us. They know that we are capable of doing something. So I think that is the reason why the people of Talegaon and all I say dedicate this victory to the people of Talegaon and to my punch members who are always working so hard. इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.